अधिक मासाचे नाणाचे महत्त्व. लक्ष्मी विष्णू म्हणता, देवा अधिक मासाचे नाणाचे महत्त्व सांग. त्यानं श्रीहरी म्हणता, कोण अधिक मासान तू नाताच की तेंगे लोट्टून मने पाप परिहार येता. ಒಟ್ಟೂನ ಮನೆ ದೇವು ತಂಗೈತಿ ಪ್ರಸನ್ನ येताची ಒಟ್ಟು तीर्थस्नानाचे पुण्य तांग मिळता. त्याला ಒಟ್ಟು मनातली इच्छा पूर्ण जाताची म्हणून सांग. त्यांना लक्ष्मी म्हणता, तिथले दिवस तू नावच्या नसला पण कसं कर का. श्रीहरी म्हणता, महिनभर नावच्या नजला रे 15 दिवस नव्हेत, 8 दिवस नव्हेत, राजाले 3 दिवस पुढे नाव का ताज्याना मस्त पुण्य असा ताण केलं पाप उठोची परिहार जाता. हे नाणाचे महिम सांगच्याक ब्रह्म ईश्वरू नवे खंची देवत बी असमर्थ असाची. हे नाणा महिम ऐकला जना नाही वाचिला जना ಒಟ್ಟೂन मने पाप बी होताची. आधी व्याधी दूर जाऊन ಒಟ್ಟून मने पुरुषार्थ मिळत तांका म्हणून श्रीहरी सांगता. त्यांना लक्ष्मी म्हणता, देवा 3 दिवसाचे नाणानं कोणाला उद्धार झालो ते सांगता वे तुम्ही म्हणता. त्यांना श्रीहरी कुशीन सांगता, पडे मागशी एक गोदावरी न्हंय तडेरी पैरण म्हणले एक गाव आशिल्लो. थंय धर्मशर्म म्हणलो एक ब्राह्मण आशिल्लो. तो केन्ना अधिक मासान तूं सकाळी उठांगे न्हू थंडूतकान न्हावंगे न्हू अधिक मासाचे व्रताचरण करता आशिल्लो. जाल्यार वर्स येता येताची तेगले ते अशक्य जाता. तेन्ना तो अशी विचार करता, देवा म्हाका म्हयनभर न्हावच्या जायना, हांव खाली 3 दिवस थंडूतकान न्हाता म्हणून एक मना संकल्प करून तो गोदावरी न्हंयेक वचून 3 दिवस न्हावचे संकल्प करून येता. ताणें 3रे दिवस थंय वचून न्हावंक येता आसतना ताका रस्त्यार एक प्रेत मेळटा. ते पळोवचे अगदीची असह्य जावन क्रूर उरता आनी भुकेन वदरता उरता. तेन्ना हो ब्राह्मण भिन आशिल्ल्याक विचारता, तूं कोण. तेन्ना ते ब्राह्मणाला आवाज ऐकूच्या खातीर ते प्रेताक एक ज्ञानोदय शी जाता. तो ताका पांयपण सांगता, पळय ब्राह्मणोत्तमा, आमी क्रूर लोक आनी स्मशानवास्यो कश्टांत आशिल्लो लोकांक पळोवन त्रास दिवचे आमगेले धर्म. तुगेलो आवाज आयकून म्हाका जेन्ना ज्ञानोदय जाल्या मागीर उद्धार कर म्हण सांगता. तेन्ना तो ब्राह्मण ताका 3 दिवसाचे नाणाचे पुण्य ते प्रेताक धारूतून दिता. ताज्यान ते प्रेताक प्रेतजन्मांतल्यान मुक्ती मेळून तो स्वर्गा वता. अशी अधिक मासाच्या नाणाचे एक महत्व आसा म्हूण हरी लक्ष्मी सांगता. तशीची अनेक काणी सांगता. मागशी एकलो विप्रदास म्हणून शूद्र आशिल्लो. तो कायम ब्राह्मण लोकाले स्वभावावरीची बऱ्याच सदाचार संपन्न जावन येनो देवाले अगदीची भक्त आशिल्लो. तांगे गांवा लागींच एक सारणेश्वर म्हणले नावाचे शिवलिंग आशिल्ले. ते ईश्वरा स्मरणाची ಒಟ್ಟೂन मने दुःख वत आशिल्ले आनी ते शिवलिंगाक कोटलो सारणेश्वर म्हूण आपयत आशिल्ले. ते शिवलिंगा बाजूनची गोकर्णी म्हणली गंग बी वता थंयच्यान ते न्हंयत न्हाली जना ಒಟ್ಟून मनेचे पाप बी दूर जाता आशिल्ले. तो विप्रदासान ताका बायला अधिक मासान थंय सदां न्हांवचे वता आशिल्ले. ते गोकर्णी न्हंयत न्हांवन घेवन ते सारणेश्वराले पूज करून तांणी घरा येता आशिल्ले. अशें 1 म्हयनो जायना पडना तो विप्रदास थंयची अधिक मासाचे उद्यापन करता. थंयची ब्राह्मण लोकां आपंक येता ईश्वरा येद्राक तांकां दान धर्म दिवन घेवन वस्त्र अपू पोवट दान करता. तशेंच ते लोकांक खुशी बी करता. दक्षिणा अनाविडा वटो दिवन ते ब्राह्मण लोक तांकां तांगेल्या घरा वताय. हो हागेल बायली आपण गे न्हू तागेल्या घरा येवच्या भायर सरता. येता आसतना मध्ये ताका एक सप्तशत म्हणले एक प्रेत मेळटा. हे विप्रदास आपण ते प्रेताक जरा ज्ञानोदय शी जाता. ती विप्रदासाला बायल भित्ता जाल्यार तो विप्रदास तूं कोण कसं नाही म्हणून तो ताका विचारता. तेन्ना तो म्हणटा, हांव अगदी क्रूर पिशाची, तूं बरोवची, तूं
पण मेलो टू पाप दूर गेले, म्हाका मुक्ती मेळो तशें कर म्हणून ते प्रेत ताका पांय पडून सांगून घेता. तेन्ना ते विप्र आसा ताचे बद्दल एक अनुकंप येवन तो तागेले अधिक मासाचे न्हाणांतल्यान 7 दिसाचे न्हाणाचे पुण्य ते प्रेताक धारत दिता. ताच्यान ते प्रेताक मुक्ती मेळून ते स्वर्ग वता. अशी अधिक मासाचे न्हाणाचे पुण्य मस्त आसा. 1 दीस न्हाल्यार बी फल आसा म्हूण सांगता देव. मागशी प्रभास म्हणल्या गांवांत सोमशर्मा म्हणले ब्राह्मण आशिल्लो. तो बरोच गुणाचो मस्त यज्ञ केल्लो आनीक ब्राह्मण लोकांक दान दिल्लो आनी मस्त यज्ञ यागांनी केल्लो उरता. अधिक मासाचे 2 नमुन्याचे न्हाण, उपासो, जप तप वट्ट करून एक नमुने सदाचार जावन उरता. एक पंत अधिक मास आयलो तेन्ना तो न्हंयतल्यान न्हांवचे गेलो उरता. रस्त्यार ताका भयंकर राक्षस मेळटा. तो राक्षस ताका गिळच्या म्हण येता. जाल्यार ते सोमशर्मा पळोवच्या खातीर ताका बेगीन ज्ञानोदय जाता राक्षसाक. तो त्या ब्राह्मणाक पांय पडून घेवन आपणाक अंतल्यान मुक्ती दिवची म्हणून तागेल्या विनवणी करता. तेन्ना हो सोमशर्मा ताका 1 अधिक मासाचे न्हाणाचे पुण्य दान करता. तशें ते राक्षसीन म्हणटना ते आक्का मुक्ती मेळटा. आनी बाकी लोक कोटोची हे पळोवन घेवन त्या ब्राह्मणाक मस्त स्तुती करता. तागेले तूं बरें काम केलें मऱ्या, जगा बरें जावं तसलेची म्हणून घेवन ताका पांय पडताचे. अशी अधिक मासाचे न्हाण अगदी श्रेष्ठ म्हणून देव लक्ष्मीक सांगता. कडेन लक्ष्मी म्हणटा आनी कसं नासलें देवा व्रत म्हणटा. तेन्ना देव म्हणटा होय कोण हे अधिक मासांत तूं एक जेवण जेवचें ताज्यान बी मस्त पुण्य आसा. ताजे बद्दल तुका काणी सांगता म्हणून सांगता. मागशी भृगू कुलोत्पन्न तूं जन्म घेतिल्ले कुलशर्मा म्हणले एक ब्राह्मण आशिल्लो. तागेले बायल मस्त पतिव्रता कुशावती म्हण तिगेलें नांव. तांकां लक्ष्मी वारीची एक चेल्ली उरता. तिगेलें नांव मेघवती म्हण. तीन होड जावन आपण तिका पद्मनाभ म्हणले चेल्या दिवन लग्न करतात. तो जावयाक आपल्या घरांत दवरून घेता. ती घोबायल बी अगदी प्रितीन उरतात. जाल्यार एक दिवस तो पद्मनाभ नर्मदा न्हंयेंत न्हांवचे वता तेन्ना आनी बुडता तो. टू लोक थंय दंडेर आशिल्लो कोटोचे ब्राह्मणाक चेल्लो बुड्डून मेलो म्हणून गौज मारतात. हे चेल्लेले आंबा पिवन रडताचे, हे बी तेल माव माय बी रडताचे. पण एक सगळ्यारी जी तो बुडील आनी वैरी येना. तेन्ना ती मेघवती म्हणटा हांवें कशी उरो मेल घोवा सोण घेवन हांव उरून कसो उपयोग म्हण मस्त रडत ती पाप. आपण आतां उरून बी उपयोग ना. त्या देवाला पांया म्हणा गेले बरें पण तशी हे जन्म मरणा दुःखांतल्यान दूर जावता तसले व्रत करका म्हण ती विचार करता. तशी ते आपल्या बापायला विचारता आपण एक व्रत सांग म्हण. हे अधिक मासांत तूं एक पुण्यफल जाल्ले एकांत उपवास व्रत तुका सांगता. हे व्रताक समजले व्रत आनी खंयचें ना. तूं ते कर. ते कशें की म्हळ्यार 1 दिवस 1 टायम जेवचें, हेर दिवस उपास उरचे, परत हेर दिवस 1 जेवण जेवचें, परत दुसरे दिवस कंप्लीट उपास करचो. अशी हे व्रत करून म्हयन्या अखेरीक कडेन उद्यापन करचें. आनी उद्यापन वेळार एक ब्राह्मण आपण घेवन ताका द्यालेलें तसा दान दिवचें आनी जेवण दिवका बरेंची अशें उरता. ती करता आनी ओटू दान न्हिता ब्राह्मण लोक आपण. तशी ती मस्त वर्स पसून अधिक मासाचे 1 टायम मात्र जेवून बाकी वेळा उपास करचे. ताका एकांत उपवास म्हणटात. ते ती करता. मुखार ती सुमार वर्सां नंतर मरता. थंय ती शिवदूत घेवन सर्गाक व्हरतात आनी नंतर ती पार्वतीलांत ऐकी येता. मुखार ती काशी पट्टणांत विशालाक्षी म्हणल्या नांवान प्रसिद्ध जावन घेवन पुजनीय येता. आनी अट्टू लोकांच्या मनांत इच्छी पूर्ण कर देवी म्हणून नांव घेता. अशी हे एकांत उपवासाचे महिमे अगदी श्रेष्ठ म्हणून सांगता.